मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकेन विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक दोडो शिकोवपाक जाय असो उलो काँग्रेसीन मारला। कर्नाटक पॅटर्न दोळ्या सामकार दवरून गोंयांत सगळ्या विरोधी पक्षांक आमी वांगडा घेवन वतले अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। कर्नाटकान भाजपाचो 35% वोट शेअर आसा तसोच आसा, पूण विरोधी पक्षांच्या एकवटाक लागून कर्नाटकान भाजपाक हार खावची पडली। ताका लागून लोकसभा वेंचणुकीन लेगीत होच पॅटर्न घेवन आमी फुडें वतले अशें ताचें म्हणणें। काँग्रेस म्हणजे ती नॅशनल पार्टी हे हांवें पयलीं सांगलां की काँग्रेस पक्ष हाजो पुराय गोवा 40 मतदारसंघात प्रेझेन्स आसा। पार्टी ऑर्गनायझेशन आमी आमचें काम करीता। आतां गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो आमचो प्री इलेक्शन अलायन्स पार्टनर। आमची अलायन्स काय अजून तुटूंक ना। म्हाका दिसना की सद्याच्यान ऑफिशियली कितें अनाउन्समेंट केला। सो लोकसभाचे इलेक्शन येतले ताजेर पासून आमी चर्चा करतले। आमचे CLP लिडर आसा, सो ही आमी ते हातून सेशनान मेळटा की सो वी टेक अ कॉल। आमी सी अल्टिमेटली आज कितें आसा, आज वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर। कर्नाटकान जे जाला की BJPचो 35% वोट शेअर आसा थंयच आसा। बाकीचे जे आशिल्ले पळय सगळे विरोधी ते एक जावन ह्या सरकाराक गरज आसली। म्हाका दिसता 2024 जर तर डेमोक्रेसी सेव करतलो आनी ह्या गरीब जनतेक आज म्हारगायेंतल्यान, अनएम्प्लॉयमेंटांतल्यान, प्रायस रायजांतल्यान बेजीक फॅसिलिटी उदक आसूं, लायट आसूं हातूंतल्यान जर तर वाचयतलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळे युनायटेड एकठांय येवन ह्या BJP सरकाराक घरा धाडपाक।